उत्पत्ती 29:30 आनी 10 दर एका दिसा ते जुजे कोणे उलयत आसताले पूण तो तिचे लागीं आयकोंक ना, तिच्या सांगाता तो आड पडोंक ना. खंयचो दीस तो आसो, तेचे उतराचे तो आदीन जावंक ना. येस म्हूण नो, ते येस म्हणटा आनी जुजे नो. तूं कितले पावटी येस म्हणत? जुजेच्या तोंडान कितें भायर सोदता? ना. जिखता पळय ताजे तोंडान कितें आसता तुमकां खबर आसा? पातो करपाची संदी येता जाल्यार नो अशें म्हणपाची त्या कोणें ताकत आसता. जो पडलेलो आसा, जो सारकोच कांसेर आसा, दर एक दिसा तूं ताका ताणेन तर घालीत, सारकें दिसोन येतोलें. एग्जाम्पल पळोवया. फुडाऱ्यांचें पुस्तक 14 15 आनी 16 वड. 7व्या दिसा ताणें सॅमसनाचे बायलेक म्हणलें, तुज्या घोवाक तूं फुसलाय. तो आपल्याचे उमाण्याचे ओड सांगोंक ना जाल्यार आमी तुका तुज्या बापायच्या घरा सांगात आमी लासतले. तुका तुजे थिंगासोर आमी गिरेस्काय आमचे व्हरपाचें तुका कितें आमंत्रण दिलां? अशें थिंगासोर घडलेलें न्हू. तेन्ना सॅमसनाचे बायलेन अशें म्हणोन ताजे मुखार ओडोंक लागलें, तूं म्हजो मोग करना दुवेस कोत्ताय. तूं तर म्हाका ती तुजी उमाणें तुवें म्हज्या लोकांक पळय जें सांगलाय, म्हाका ताजो ओड पसून तुवें सांगोंक नाय. ताणें जबाब दिलो, हांवें तो पसून म्हज्या आवय बापायक सांगोंक ना, जाल्यार हांवें तुका कित्याक सांगचें? सॅमसनाक कांय कामदाम नासलोलें. मोगान पडला. चालते तोरेन पळय कोणाक कामदान कांय ना जाल्यार ते मोगान पडटात आनी थोडे मातशें मुखार जायत जाल्यार ते बेकार मनीसूच ते मोग करपाक सुरू करतात. आमचे मदें कोणाचें आसा काय ह्या जातीची सांगाता? तरणाटी. ऑफकोर्स हो मोग 2 भाशेंचो आसता, लव अँड लास्ट. मोग पळय मोगा भाशेन पळयना, पूण मोगाच्या त्या आडान आपल्याचे कुडीच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करतात पळय ते असले भिरांकूळ पिशे पासून लोक आसतात तांचे विशीं हांव उलयतां. सॅमसंग सोर्वेस्पराचे आपोणे सोर्वेस्परान ताका कितें केल्लें पळय तें विसरोन तो मोगान पडला. त्या उपरांत ताचे बायलेच्या घरा वयता आनी तांकां एक उमाणें दिता. ह्या उमाण्याचो अर्थ सांगात. अशें एक तें कॉम्पिटिशन दवरता. आतां हे कॉम्पिटिशनान ते शेणचे आसा, घरान थिंगासोर त्रास जाल्या. घोव बायलान आतां कशें रावंक जाय? थिंगासोर मोगाचो तो लव मॅरेज आतां आसा, तांचें काजार जाला, पूण घरान केस्तांवां. पूण तेणी कशी रावंक जाय सांगात? खुशालकायेन ती जिवंक जाय आसली न्हय. तुमचे मदें कोण मोग कोत्ता काय? मोगान तुमी पडल्या काय? जाल्यार मातशें पळयात. हांगासर आसा कितें जावचें आसा तुमच्या जिवितांत 16वी वड. तेन्ना सॅमसनाची बायल अशें म्हणोन ताजे मुखार रडोंक लागली. आतां लग्नान रडप कित्याक? आतां मोग केला आनी आतां हिंगा रडप कितें? सॅमसनाची बायन ताका म्हणलें, तूं म्हजो मोग करना, तूं म्हजो दुवेस कोत्ताय अशें म्हाका दिसता. तुवें एक उमाणें म्हज्या लोकांक थिंगासोर अशें म्हटलेलें आसाय, पूण तुवें म्हाका ताजो अर्थ सांगोंक ना. हांवें तें म्हज्या आवय बापाकूय सांगोंक ना. तुका हांव खंय सांगतलो अशें म्हटलें. दर एका दिसा 7वी दीस ती वस्तुरी ताज्या मुखार रडत. सॅमसन घरा कोणें खुशालकान येवपाचें आसा रडणें. आतां हे 7 दीस पासून घरान बायल कितें कोत्ता? रडपूच. अशें कित्याक? मोगाचें काजार न्हू हें. सोजमीकाय मेवता, मोगान पडोन पळय कशें नाश जाता. मोग 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 म्हणून सॅमसन तावो थिंगा गेल्लो. आतां काजार जाल्या उपरांत ताका कितें दिश्टी पडटा? सदांच रडटा ती बायल. दर एका दिसा पळय रडटा. नो अशें म्हणपी पळय तेणें एका दिसा कितें केलें तुमी जाणा? 17वी वड आनी 7व्या दिसा तेन्ना तुवें ताका सारको सोतो तेन्ना ताणें ताका उमाण्याचो तो अर्थ सांगलो आनी ती वचोन आपल्याच्या लोकांक ती सांगता. ताजी बायल रडटा म्हणून तें गुपीत आसा तें दाखयता. बायलेक तो गूट सांगल्या उपरांत ती उगी रावतली काय? ती सारकीच बेबीची न्हय. चालते भाशेन केन्ना केन्ना हांव ऑफिसान कोर ग्रुपान हांव उलयता आसतना तुमी कांय अशें चिंती नाकात. तो कोर ग्रुपा कडेन हांव उलयता आसतना आमकां थोडे विशय सारके चोत्राय धरून मागण्या वरवीं आमची मिनिस्ट्री पळय कशें आमी ती मुखार व्हरची, कशें पळय मुखार आमी चलोवची ह्या विशयाचेर हांव उलयता आसतना आनी मुखार पळय थिंगा आमी खंय आमचे कॅल्वरी स्थापना करूंक जाय, खंयच्या प्रांतान सुरू करचें, हें सगलें आमी उलयता आसतना पयलें हांव एक कंडिशन दवरता. आयकात, हिंगासर पळय जें तुवें आयकता हिंगा दवरत, घरा वचोन बायलेक सांगो नाकात. कित्याक पासत? बरें न्हू असलो म्हाका थंयचो तें चिंतप ना. जरी आमचे ब्रदर पळय वचोन तें खुशालकाय म्हणटा तो एक विशय तुमकां खबर आसा,
तुज्या गांवचे कुशीकूच आतां कॅल्वरी टेंपल आमी सुरू करचें आसा अशें सांगल्या उपरांत ती मागीर उगी रावतली काय? रोखडीच आपल्याच्या गांवान फोन करून म्हणटली, पळयात आमच्या गांवान कॅल्वरी टेंपल जावचें आसा. बस आतां लोक थिंगा न्हिदचो ना. त्या प्रांतान आतां जायत्या लोकांक थिंगा जॅम पडची ना. कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, कॅल्वरी टेंपल कशें बंद करचें, हिंगा तें जावचें ना म्हणून तांची जॅम वयतली. पूण एक पळय तें सर्वेस्पर चलयता पळय ती सेवा आनी ती सभा, थोडे दिसाक तुजें थांबूंक जाता, पूण चड तेंप तुका ती बंद दवरूंक जावची ना. जी पळय ती मिनिस्ट्री तो करपाक सोदता पळय ती करून आसतली. जे पळय ती सभा थिंगासोर तो सुरू करचे आसा तो सुरू करतलो. तातूंत थिंगासोर कसलोच दुबाव ना. गुपीत ताच्या बेडरुमान सांगलेलें पळय तें वचोन ताणें सगल्यांक सांगलें. कित्याक दर एका दिसा ती रडटाली म्हणून सॅमसन सांगता. ना म्हटलें, ना म्हटलें, ना म्हटलें. 6 दीस ना म्हटलें, पूण 7वो दीस बरें आसा अशें म्हटलें. हांव हेंच म्हणटा, मोगाच्या भयणानो, खंयचो खोटो मनीस हो बदमास म्हणून तुजे फाटीक लागलो, हांव मोग कोत्ता अशें म्हणत जाल्यार तूं सोत माननाकात. जाल्यार आतां आमी कितें पळयता, सदां 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 पळय तिका पळय त्रास करताली पळय 7व्या दिसा कितें केलें सॅमसनान? ना ना म्हणटा पळय तो मनीस बरें आसा अशें म्हणटा. कितें घडलें जाणां? सारकें त्रास जाले. 15व्या वरांचें आमी पळय पळयतात ताजी बायल दुसऱ्याची बायल जाली. सॅमसनाची फामील सारकी पिडार जाली. नो अशें म्हणटा. थोड्या उपरांत बरें आसा म्हणटा. 16वें वर नो म्हणोंक तुमी शिंगचें. सदां तो नोच तूं म्हूण. ह्या भाशेन तूं नो म्हणून मागीर वय म्हणटा जाल्यार कितें तें तुका हांव दाखयता. आतां आमी पळोवया 16वें वर. हांगा कितें घडटा पळय, दलायला नांवाची एक अस्तोरी सॅमसनाचें तें बळ कितून आसा पळय तें जाणांक 5 वडिलांनी ते बायलेक पयशे दिले. ह्या पासत वड 5. तेन्ना फिलिस्कारांचे वडिलांनी ते अस्तोरे कडेन वचून अशें म्हटलें, तूं ताका फटोवन ताका विचार ताजें बळ कितें पळय तें, आनी कसलो आमच्यान उपाय करचो पळय ताजेर आमी जैत व्हरोन ताका आमी बांदचें. दामून दवरल्या उपरांत तिका म्हणलें, तेन्ना तुका आमी 11 रुपयाचे आणे दितले. तेन्ना दलायलान सॅमसनाक म्हणलें, म्हाका सांग पळय तुका बॉल आसा पळय तो गुप्त कितें, आनी कोणें काय तुका कशें बांदून दवरूंक जाता. आनी सॅमसनान अशें म्हणलें, तेन्ना तूं 7 अशे नवे राजू घेवन म्हाका बांदशी, जें केन्ना सुकोंक नासलें तेन्ना म्हजें बॉल तिंगा काबार जातलें, आनी मागीर हांव चालतो मनीस असो जातलो अशें म्हणलें. हें फोट सोत तें सांगोंक ना. मनांत नो पिश्या तुका हांव कसो सांगोंक. आनी बेश्टेंच फकाणां करून कितें म्हटलें ती एक फोट. ताजे उपरांत 11वी वोड ताणें ताका म्हणलें, जोरी म्हाका अशें नोय राजू पळय ते केन्नाच कोणाक उजार करूंक ना. सारकें गोट म्हाका मारीत जाल्यार तो म्हाजें बॉल वयतलें, आनी हांव चालतो मनीस कसो जातलो. हें वय थिंगा फोट, हें वय नो. 13वी वोड. तेन्ना दलायलान सॅमसनाक म्हटलें, आतां पासून तूं म्हाका फटयता आनी फोटी मारताय. आतां तूं म्हाका सांग तुका कशें बांदूंक येता. ताणें ताका म्हटलें, जोरी तर म्हाज्या केंसाच्यो 7 एंडयो तूं तर बांदीत जाल्यार म्हाका बांदूं येता. हें वय नोच सांगोंक ना. तुजें बॉल कशें आसा सांगात. म्हजें बॉल हितून आसा तितून आसा सगळें फोट मारता. खरो विशय सांगोंक ना. 16वी वोड. आनी ह्या भाशेन दर एका दिसा ताजे लागीं उलोवन उलोवन तेका तियेन सोतायलो. आनी इतली ती जीद कोत्ता की तुमी आयकोता काय, सैतान जेन्ना एका मनशाक ताणेन घालूंक सोदता पळय तेन्ना 100 फाटी, 1,00,000 फाटी वो 1 फावटी न्हय, दर एका दिसा ताणेन तो घालता. विसरूं नाकात. तुका पातकान ताणें उडोवंक जावं, तुजें जिवीत ताणें काबार करूंक जाय. तुका अपवित्र करचो, तुजी गोवाय ताणें बिगडूंक जाय, तुजे फामिलीचो नाश करूंक जावो, तुजे सोबेक पासून काबार करूंक जाय. ह्या भाशेन शैतान जेन्ना तो निर्णय घेता जाल्यार तो दर एक दिसा कशे भाशेन तुका तो ताणेन घालता. जुजेक ती अस्तोरी दर एका दिसा ताणें घाली. सॅमसनाक पासून दर एका दिसा दलायलान ताणेन घातले. दर एका दिसा जुजेकूय ताणेन घातलोस. दर एका दिसा जुजे नो. मागीर दुसऱ्या दिसा, आयज पासून तूं म्हाजे लागीं पाप करतलोय ना. पळोवया. एक सुमान जाल्या उपरांत
आयज तरी तूं म्हजे बरोबर पातक करतली, म्हजी इच्छा तूं पुरी करतली ना. जेन्ना घरांत पळय कोण नासलो, घरांतलो भायर आसलो, जेन्ना तेन पयला वो एक बरो वेळ झुजेक धरून. आयज तरी तूं म्हजे लागीं पातक आदारशी, कारण जाणाव झुजेचे जिवितान नो अशें म्हटलां म्हणून नेवर ताजो अर्थ कितलें बरें न्हू हें. नो अशें म्हणटा म्हणजे केन्नाच ना, हांव करचो ना अशें तर हांवें म्हटलां, मोरो पर्यान हांव करचो ना. झुजेचो वो स्टँडर्ड. सॅमसना तो स्टँडर्ड असो नासलो. पयले नो म्हणटा, पयलो तरी सारको नो म्हणटा, थोडो ताणेन परतूस, थोडो ताका चेपल्या उपरांत तो बागोवता, आदीन तो जाता बरें आसा अशें म्हणटा, कितें गुप्त आसलें तें दाखोवन दिता, बायलेचे विशयान अशेंच तो कोत्ता. आतां दलेलां विचारता, सांग तुजें बॉल खंय आसा, सांग तुजें बॉल खंय आसा. म्हजें बॉल खंय आसा सांगूं जाल्यार तूं कितें करतलें, कितें करशी. त्या सगळ्या लोकांक हांव सांगतलें, ते तुका बांदतले, तुका मारतले. सॅमसनाक खबर आसली आपल्याचें बॉल खंय आसा पळय, बॉलाचें पळय तें गुप्त सांगल्या उपरांत ताचें जिवीत नाश जातलें म्हूण तो जाणा आसलो. पूण घडलें कितें. आतां आमी बेगीन वाजया आनी मुखार सरुया. कितें बरयलां, ती दर एक दिसा उलोवन उलोवन ताका ती सोतयता आनी इतले बसून ते अशें म्हणटा, ताका सारकेंच ते बेजार कोत्ता, तें गुप्त उक्तें कोत्ता. शी हांव मेल्यार एकदम बरो जातलो. कित्याक हे पसून पावलो तो सॅमसन. मोगाच्या भावा भयणांनो, पातकान पडल्या उपरांत, पातकाचो गुलाम तूं जाल्या उपरांत, त्या पातकान आतां संतोश ना हें जाणा जाल्या उपरांत भलायकी बिगडटली हें तूं बरें जाणा. शिक्षण काबार जातलें, भलायकी काबार जातलें. तूं सांगताय पळय तें सगळें फोट म्हूण. तुजे बापायक फटयताय, तुजे मांयक तूं फटयताय, बायलेक तूं फटयताय, घोवाक तूं फटयताय. ह्या भाशेन हांव सगल्यांक फटयता. आनी गिन्यान येतो तूं कितें म्हणटलें, शी बेकार हें जिवीत, कित्याक हांव जियेलाय, मेल्यार एकदम बरो अशें तुका दिसतलें. ह्या दिसान तुका अशें केन्ना दिसलें, हांव मेल्यार बरो अशें कित्याक दिसलें. तूं सर्वेस्पराचे विरुद्ध जेता पळय त्या पासत. एक मनीस सर्वेस्पराचे विरुद्ध जेता पळय तेन्ना तें विरोधाचें जिवीत, तें विरोधाचें जिवीत ताका कितें कोत्ता, सारकें निराश कोत्ता, आपल्याक जिविताक हेट कोत्ता, जियोंक नाका, मरड जाल्यार एकदम बरें अशें चिंतप. सैतान थिंगा तो तिका दिता. दर एका दिसा ताणेन घालून तो भेद विचारतोस, सॅमसन ती सदांच ताका पळय बेजार कोत्ता म्हणून तो सारको स्वतालो जालो, आतां मरोंक सोदता. नो 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 आतां बेजार जावन मरोंक सोदता. तेज्या उपरांत आपल्याचें मरण आसलें पळय तें गुप्त उक्तें केलें. तिका म्हणटा, म्हजे पळय माथ्यार केन्नाच कातूर लावंक ना, कित्याक हांव आवयच्या पोटांतल्यान सर्वेस्पराक नाजर हांव अशें सांगता तो. हांव चालतो मनीस न्हू, हांव जल्माक येवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका वेंचून काडला. जल्माक येवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका नाजरीत केला आनी हांव संस्कारला. तेन्ना सावन आयज पर्यंत म्हज्या तकलेर कोणेच कातूर लावंक ना. ह्या माथ्यार केन्नाच कातूर लावंक ना. ही पळय शेणयो आसा ते कितें दाखयता जाणां, म्हाका नाजरायत भाव केला म्हणून ही एक खुना, म्हाका कुशीन काडला म्हणून ही एक खुना. जेन्ना म्हज्या पळय ह्या माथ्यार आसा पळय ते येणयो कातरीत जाल्यार नाजरायत दिल्लो पळय तो वाव काबार जातलो आनी म्हजें बॉल काबार जातलें. सांगोन दिता, दुस्मानांक सोमदी दिता. नो, पयले दिसा नो, दुसरे दिसा नो, तिसरे दिसा नो, चवथो दिसा येताच बरें आसा सांगतलो, सांगोन दिता. ते उपरांत कितें करता सांगात. सॅमसनाक दुस्मान ताका आतां बंदखणींत घालता. सॅमसनाचे दोळे ते दुस्मान काडून उडयतात. सॅमसनाचे आख्खे कुडीक थिंगासोर ते गाये घालतात. कांसार जाला, ध्यान दिता तुमी. नो अशें म्हणटालो, नेवर तसलें म्हणटालो पळय तो झुजे. त्या देशाचेर राज करपी प्रधानमंत्री जाता. एके वाटेन नो म्हणत रावन मागीर शेवटाक बरें आसा अशें म्हणटा पळय तो थिंगा सोकला पडलो. खांसेर जालो. आमचे मोदें खरेंचपणी हे दोन पंगडांतले मनीस आसात. पयले नो म्हणटात, मागीर येस म्हणटात. तुमी कोण ते तुमी जाणाव. सॅमसनाचे वाटेन चलता तसलीं. सॅमसनाचे ते वाटेर अकमान आसा. सॅमसनाचे ते वाटेन
रेस्पेत ना सॅमसनाचे ते वाटेन अपवित्रपण आसा. त्या मार्गार तुम्ही चलतात भावा भयणानो चोत्राय दोरात. तूं कोत्ताय तो प्रवास सारके वाटेन चलनाय, पूण जुजेन घेतला पळय ती वाट तो सारकी वाट. तो काम करता ते स्वातेचेर पातोक करपाचेर तेचेर तो प्रेशर आयलो ना. ताजो अर्थ म्हणल्यार कितें? हांव जियो सोर खंयचेय वस्तुरेक म्हाका हात लावच्याक तिका परवानगी ना. नो वो निर्णय दोरेक तरणाटे भाव आनी भयणो तुमी तर घेयत जाल्यार कितलें बरें जातलें. जिवीत भर म्हजी बायल म्हज्या घोवा भायर आनी कोणाचीच आनी कोणाक म्हाका हात लावपाची परवानगी ना. अशें निर्णय घेत जाल्यार कितलें बरें जातलें. ध्यान दियात. जुजेचे पळय ती प्रवास नो म्हणजे नेवर. सॅमसनाचो तो प्रवास पयलो नो म्हणटा, मागीर तो थोडो प्रेशर येतोस येस म्हणटा. आयज आमचें मोदें थोडे थिंगासो प्रेशर घालतोस, थोडे थिंगासो तायणे येतोस. मातशें तुका फोर्स केल्यार ना ना अशें म्हणटालोय तूं ओके म्हणटा. तुमी तशीं आसा जाल्यार चोत्राय दोरात. तें तुजे जिविताक नाश करतलें. तो तुजो फुडार नाश करून उडयतलें. खरेंपणी तुजो फुडारूच काबार करून उडयतलें. तुजी आनी मुखार खबरूच आसची ना. आयज आमकां सगळ्यांक एक मागणें करूंक जाय. कितें काय तें मागणें? सोम्या हांव नो म्हणटा, पूण त्या उपरांत आनी थोड्या वेळार हांव सैतानाक येस म्हणटा. हें म्हज्या जिविताक बरें न्हू, म्हजें जिवीत हांगासर सुरक्षीत ना. तुवें म्हाका सुटावें करून सांगलां. जुजेचे भाशेन नो म्हणल्यार नेवर. असलें जिवीत म्हाका जाय. मागणें करुया सगळीं. पवित्र सर्वेस्वरा बापा, सारको सुटावे करून तूं आमचे लागीं उलयलाय. 2 प्रवास आमी पळयला. पयले जुजेचो प्रवास. ह्या प्रवासान कितले ताणे येतोस, कितले फावटी ताका ताणेन घालतोस. जुजेन म्हटलें नो म्हणजे तो प्रवास सोंपपर्यंत पातकाक आनी पातकाचें उलोवप थिंगासर तशें घडचें ना. वो जुजेचो प्रवास आनी ह्या प्रवासान खंयसरूच जुजे आपल्याचे कुडीचे विशीं कुडीचे तायणेंत तो सैतानाचे अधीन जावंक ना बापा. असलें आत्मीक जिवीत आमकांय तूं दी. असलें पवित्र जिवीत म्हाका आमकां सगळ्यांक दी. सॅमसनाची वाट कॉम्प्रोमायज करची वाट. सॅमसनाची वाट आनी तो प्रवास आदीन जाता बागोवता पळय तो प्रवास. ताजे जिविताच्या प्रवासान मातशी ताणी येतोस. मातसो प्रेशर येयल्या उपरांत तो बागोवता, तो आदीन जाता. तें ताका नुकसाण दितलें तें जाणा जावनूय. ते ताजे कुडीक आनी ताच्या फुडाराक ते आकांत म्हूण तें जाणा आसतना पासून तरी तो आदीन जाता. सॅमसन थिंगा बागोवता. बापा आमचे मदें कोण आसा जाल्यार कुडीक थिंगासर आकांत येतलो हें जाणा जावनूय, फामिलीचेर आकांत येतलो म्हूण जाणा जावनूय, बापा तूं पळयताय हें जाणा जावनूय, हें अपवित्र कन्यो हें जाणा जावनूय बागोवतात, आदीन जातात. बापा सॅमसनाचे वाटेन चलतात. आमकां बोगसोणें दी. जुजेच्या त्या वाटेन आमकां चलोंक जाय. कॉम्प्रोमायज करता पळय तसले संवेदन आमकां सोडय बापा. जैतिवंताचें जिवीत तूं आमकां दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.